प्राजीत काळाचो चवथो सोमार. शुभ वार्ता. Luão chapter 4, 43 to 54. समारियान 2 दीस पाशार करतस जेजू बायट सण गलिलेया गेलो. प्रवाद्याक आपल्या स्वंत गांवान मान ना म्हणून जेजून सुद्धा कोण दिल्ले. तो गलिलेयाक पावतस थंयच्या लोकांन ताका स्वागत दिवन घेतलो, कारण पास्काच्या परबेक जेरुसलेमाक वचून परबेच्या दिसांनी जेजून थंय केल्ले सगळे तांणी देखिल्ले. अशें तो परत्यान गलिलेयाच्या काना गांवाक आयलो. हांगा ताणें उदकाचो वायन केल्लो. कफरनावान सरकारी कामाचो एक सरदार आसलो. ताचो पूत पिडेन पडुल्लो. जेजू जुदेयांतावन गलिलेयाक आयला म्हणली खबर आयकून सरदार ताचे सरशी गेलो आनी ताणें कफरनावाक येवन मोरोंक लागीं जाल्ल्या आपल्या पुताक बरो करीसे म्हणून ताचे लागीं मागी लागलो. जेजून ताका सांगले, खुणा आनी असर्या पळयले करीत तुमी सतमनशेन आसावे. सरदार ताका परती लागलो, सायबा, म्हज्या पुतान प्राण करचे आदी तूं चिके ये. जेजू ताका म्हणालो, वोस, तुजो पूत वाचतलो. जेजून सांगले उतार सतमानून तो मनीस गेलो, पूण तो वाटेर आसतनाच ताचे साकोर ताका मेळोवंक आयले आनी खबर दिवन म्हणाले, तुजो पूत जिवो आसा. सरदारान ताचे लागीं विचारले, कितल्या वरार तो सनीन जालो. ताणें जाप दिली, काल दनपारां चडुणे 1 वरार. ताचो ताप सुटलो. तुजो पूत वाचतलो म्हणून जेजून सांगले तितल्याच वेळार म्हणून बापायक समजले. अशें तो आनी ताचे सगळे घराणे जेजूक सन्मानूंक पावले. जुदेयांतावन गलिलेयाक आयल्या उपरांत हे जेजून केल्ले दुसरे असर्ये. देवाचे उतार हे वाकणी तुका क्रिस्ता.